सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. दावीद राय आपल्या रावळेरांत रावोंक लागलो आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणेच्या सर्व दुस्माना थावन विशेव दिलो तेन्ना रायान नाथान प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, हांव देवदार रुखाडाच्या रावळेरांत जियेता, पूण देवाची सोल्या पेठ एका थंबांत रावता. नाथानान रायाक जाप दिली, वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजे सवे आसा. पूण ते राती सर्वेस्पराचें उतर नाथानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावोंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तूं सरावाच्या मैदानार बोकऱ्यां फाटल्यान वेतालोय तेन्ना हांवें तुका म्हजे परजे इस्रायेलाचो फुडारी करूंक थंयसो काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या सर्व जाग्यांनी हांव तुजे सवे आसलो, आनी हांवें तुज्या सर्व दुस्मानाचो तुज्या दोळ्या मुखार नास केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुशांच्या नांवा परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायेल म्हजे परजेक हांव एक जागो दितलो. हांव तिका थंय रोयतलो, तीं थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परजे इस्रायेलाचेर न्याय करतांक नेमले, त्या काळा थावन खोटे मनीस तांकां त्रास दितले तशें फुडें केन्नाच ते दिवचे नात. तुज्या सर्व दुस्मानांक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो. त्या भायर सर्वेस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडटा. तुजे दीस भरून तूं तुज्या पुर्वजां सवे विशेव घेतलोय तेन्ना तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवडकी थीर सांबाळतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तो गुन्यांव करीत जाल्यार मनीस वापरतात ते बोडयेन आनी मनीस दितात त्या मारांनी हांव ताका शिक्षा लायतलो. तुजे घराणें आनी तुजे राज म्हजे मुखार सदांच थीर उरतले आनी तुजे शिवासन ससनाक तकतले. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायन आनी वाखणतलो. हांव उसारतां तुजो मोग ससनाक तकता. सर्गार तुजे विश्वासीपण थीर करून दवरलाय. तुवें म्हळाय, हांवें विंचून काडलेल्या कडेन हांवें एक करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपोत दिला. श्लोक.
तुझी दया सर्वेस्परा सदांखाल गायनाने वाखणतलो. तुझो वंश हांवें ससनाक थीर केला. सगळ्या संततेपर्यंत तुझे शिवासन स्थापित केला. सर्वेस्परा आकाश तुझी विस्मिता परगडता आणि भक्तांचे सभा तुझे विश्वासीपण. श्लोक. तुझी दया सर्वेस्परा सदांखाल गायनाने वाखणतलो. हांव ताका म्हजो मालगडो पूत करतलो. संवसाराच्या रायांमध्ये भोव व्हरतो. ताचो वंश हांवें ससनाक स्थापित केला. आकाश आसा पर्यंत ताचे शिवासन थीर उरतले. श्लोक. तुझी दया सर्वेस्परा सदांखाल गायनाने वाखणतलो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ ताचो बापोय पवित्र आत्म्यान भरलो आणि प्रवाद कर्ण म्हणा लागलो. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव. ताणे आपले परजेची भेट केली आणि तिका सुटका दिली. ताणे आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शातिवंत सडवणदार आमचे खातीर उठयला. जशे काळा उपरांत काळाने आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मुखांत्र ताणे बसायिल्लें. सोडयता म्हूण आमकां दुस्मानाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेषितल्या सर्व शक्त्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरन सदा आपणे केल्ल्या पवित्र सोल्ल्याचो. हेंच तें फर्मान उक्त्यान ताणे सोपोत घालन आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्माना थावन आनी फावो करतलो म्हूण आमकां भियाविने ताची सेवा करूंक. पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोंक सगळी आमची जिणी सरासर. आनी तुका बाळा परमोन्नताचो प्रवादी म्हणटाले. सोम्या मुखल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं वेतलोय. पातकांच्या बोगसाण्या वरवीं लागची चडवून ताचे परजेक तूं कळीत करतलोय. अदीक मोवाळ काकूळट आमच्या देवाची उन्नती थावन सूर्यो आमचे वयर उदेसो करची. अंधकारांत आनी मरण सावळेंत जियेतेल्यांक उजवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानाचे वाटेर चलोवन व्हरच्याक. देवाचे उतर हें. वाखाणे तुका क्रिस्ता.